22 मार्चाक लोकांनीच लोकां खातीर भारतभर पाळचो जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो राष्ट्राक उलो। भुरग्यांनी आणि थंडी जाल्ल्यांनी सरचे न्हू घरा भायर। खासगी काम करतल्यांनी घरांतल्यानच करची आपली कामां। चर्चीनी जावची ना सच्ची मिसा। फिनरल वा काजारांक लोकांनी करची न्हू गर्दी। घरच्या लोकांनीच घेवचो वाटो। कोरोनाचे फाटभुंयेर चर्चीन परतून एक फावट मारलो गोंयकारांक उलो। मंत्री मिलिंद नायकाचोच एमपीटीतल्या क्वारंटायन सेंटराक विरोध। कामगार आणि थळाव्यांचो उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेराव। लोकांची गर्दी आशिल्ली वस्ती आशिल्ल्यान उप्रसू येतात धोको। परशुरामा वयल्या विधानाचेर जल्मीचे वतीन गाकूवेधन मागली माफी। पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिले आव्हान। परशुरामान गोंय बाण मारून निर्माण केल्ल्याचे कर सिद्ध। येवकार हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोरोनाच्या विशया वयल्यान बिरेस्तारा भारतीयांक आवाहन केला। सरकारी पावंड्या वयल्यान कांय म्हत्वाचे सुचोवणे केल्यात। एका सप्तका खातीर विदेशांतल्यान येवपी सगळी विमानां बंद केल्यात। खाजगी क्षेत्रात काम करपी कामगारांनी घरच्यान काम करचें अशें सांगलां। तशेंच 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांनी आणि 65 वर्सां परस चड पिरायेच्या जाण्टेल्यांनी घरांतल्यान भायर सरचें न्हू अशी सुचोवणी केल्या। पळयात। 22 मार्च सावन एका सप्तका खातीर भायल्यान येवपी सगळ्या विमानांक भारतात येवपाक बंदी घातल्या। तशेंच 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक आणि 65 वर्सां वयल्या जाण्ट्यांनी घरांतल्यान भायर सरचें न्हय अशी सुचोवणी केल्या। लोकप्रतिनिधी, वैजकी कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांक हेतूंतल्यान सूट दिल्या। विद्यार्थी, दुयेंती आणि दिव्यांग सोडल्यार बाकीच्यांक प्रवास करपाक मनाय केल्या। आपत्कालीन सेवा दिवपी आणि अत्यावश्यक सेवा दिवपी कर्मचारी सोडून खाजगी कर्मचाऱ्यांनी घरांतल्यान काम करपाची सुचोवणी केल्या। सगळ्या राज्य सरकारांनी हाची जतनाय घेवची अशी विनवणी केल्या। बी आणि सी श्रेणींतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एक सप्तक सोडून कामाक येवचें अशें म्हटलां। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। बिरेस्तारा चर्चीन आनीक एक निवेदन जाहीर केलां। चर्चींनी मिसांक वचपाकच जाय अशें ना, बिशपान म्हटलां। सगळीं भुरगीं आणि 60 वर्सां परस चड पिरायेच्या जाण्ट्यांनी धर्मीक कार्यावळी खातीर वा चर्चीन वचपा खातीर एकठांय येवचें न्हू। तशेंच काजारां वा फिनरेलाक गर्दी करची न्हय असो उलो मारला। भलायकेचे नदरेन बिशपान हें आवाहन केलां। चर्चीन जातल्यो प्रार्थना वा काजरा वा फिनरला खातीर एकठांय येतल्या लोकांक चर्चीन बिरेस्तारा परत एक फावट आवाहन केलां। मिसाक, फिनरलाक वा काजाराक गेलेच जाल्यार एकामेका भितर उणेंच 1 मिटराचें अंतर राखचें। ल्हान भुरग्यांनी तशेंच 60 वर्सां पयले पिरायेच्या जाण्ट्यांनी तशेंच कफ, थंडी वा जोर आयिल्ल्यांनी भौशीक सुवाळ्याक वा धार्मीक सुवाळ्यांनी वांटो घेवचो न्हू अशें आवाहनूय बिशपान केलां। बाप्तीम वा काजारां फक्त घरच्या लोकां बरोबरच मनोवची। मरणाक गर्दी करची न्हय। कोरोनाची लागण जावची न्हय ह्या खातीर गरजेची जतनाय घेवची अशेंय बिशप सांगता। गोंयांत कोरोना पातळचो न्हू हे खातीर सरकारान योग्य उपाय येवजण हातात घेतल्या हो एक चर्चेचो विशय जावन रावला। सरकार आपले परीन यत्न करीत आसा, पूण सरकारांतलेच कांय मंत्री आडमेळी हाडीत आसात। मंत्री मिलिंद नायक हे वळेरेंत सगळ्यात मुखार आसा। कोस्ट गार्डांचे पोरणे बिल्डिंगेत क्वारंटायन सेंटर उबारपाच्या सरकाराच्या यत्नांक तेणें थळाव्या लोकांचे मजतीन खो घातला। ह्या केंद्राक विरोध करपा खातीर बिरेस्तारा 600 लोकांनी मुरगांव बंदराचेर धांव मारली। ह्या वाठारांत लोक दाटी वाटेन राबितो करून आसात। देखून ह्या वाठारांत हे सेंटर जाले जाल्यार हांगासर कोरोना पसरपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे मिलिंद नायकाचें म्हणणें। ह्या विशया वयल्यान थळाव्या लोकांनी आनी एमपीटी कामगारांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक घेराव घातलो। तशेंच काँग्रेसीन ह्या केंद्राक विरोध केला। पळयात। एमपीटीन एक ओल्ड बिल्डिंग आहा ती आयडेंटिफाय केल्या अशें आयकता। तेन्ना इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टर वचून मेळोन ताका सांगलें त्या जाग्यार करूं नाका, कित्याक ती थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आनी इतले स्प्रेड जाता अशें कळ्ळां। पण लोक आमचे तर तो म्हणपाक आपूण लोकांक आमी समजोवंक जाय। हांव म्हणटा तें कितें जालां तेच्या अगेन्स्ट आमी डेफिनेटली हे सगळे कंट्रोल करपाक एकामेकांक सपोर्ट करपाची गरज आहा। डेप्युटी चेअरमॅन एमपीटी कडेन उलयलो, कलेक्टरा कडेन उलयलो। कलेक्टर म्हणपाक आपको गायडन्स है वो हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ते जाल्या उपरांत हांवें सीएमाक सांगलें की हांगा ऑलरेडी कितलेशे इश्यूज क्रॉपअप जायत आसता। आमचो सगळ्यांचो बेल्ट लेक किंवा कितें तरी व्हायरस येयला असो येवंक जायना।
हे बेगींतल्या बेगीन कितें तरी ताका हांवूय देवा कडेन मागता की सोल्युशन येवचें, पूण इन द मेन टायम प्रिकॉशन घेवपाक जाय. ह्या उद्देशान तिकली पॉप्युलेटेड एरियान हाडटना तांकां पोर्टान म्हणजे एअरपोर्टा वयल्यान नेल्ल्यांक तरी हांगा हाडप न्हय. Only today morning we came to know that all the people from the airport they were to be brought and kept in old AO building. That is on the 3rd and 4th floor. त्याच फाटल्यान हे आमची कमिटी आमची युनियन कमिटी मेवले आनी आमी डेप्युटी चेअरमॅना वचून हे केलें ताका. तेन्ना आमचे ते कलेक्टर ऑर्डर दाखयली. तो सांगपाक लागलो वी हॅव टू फॉलो द कलेक्टर ऑर्डर्स अदरवायज वी वील बी अरेस्टेड. सगळ्यान देशार सबंद जगाचेर संकट येयलेलें आसा आमकां खबर आहा. पण ते संकट हाडून परत आनी दाट लोकवस्ती आहा तेच्या भितर आनी संकटाक वाडोवपाचें न्हू, संकटाक कमी करपाचें काम तुमचें. सो त्या खातीर लोकवस्ती खंय ना खंयच्या भागान थंय तुमी व्हरपाचें, तांकां चेकअप करपाचें आनी कोण सस्पेक्टेड आहा किंवा फायंड आउट जाला ताका तुमी काडपाचें, आयडेंटिफाय जाला ताका तुमी फुडें प्रचाराक व्हरपाचें, तेचें कितें आहा तें मेडिसीन करपाचें. पण आमच्या हरभराक आमच्या मुरगांवान हे सगळे लोकवस्ती दाट म्हजो अपील आसा कोणी पॅनीक जावची न्ही. गव्हर्मेंटान खूब म्हणजे एडवान्स हे घेतिल्लें आसा पण आमच्या आयज पर्यंत एकूय ताजो इफेक्ट येना. क्वॉरंटायनचो म्हणजे हाजो कोरोना व्हायरसचो कोणूय इफेक्टेड पॉझिटिव्ह केस जाली ना. आणि तरी असताना प्रत्येक ठिकाणी इतले हाय लेवलचे सगळें चल्ला म्हणजे कशें अरेंजमेंट चल्ल्या. इवन ESI हॉस्पिटल बी मडगांवां हें केल्लें आसा, रिक्वेशन केल्लें आसा आनी सगळे फॅसिलिटी रेडी करून दवरल्ले आसा इन केस कितें वस जायत केस वस जायत. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्वता वचून विमानतळावेली उपाय येवजण आणि बाकीच्या व्यवस्थेची पळोवणी केली. ह्या वेळार विमानतळ संचालक गगन मळीक, भलायकी खात्याचो संचालक जुजे डिसा आणि GMCचो डीन शिवानंद बांदेकर हाजर आसलो. डॉमेस्टीक पॅसेंजरांकूय आमकां चॅकींग करूंक जाय कित्याक जाय ते लोक वेगळ्या रुटान हांगा गोंयांत येवपाचो तांचो प्रयत्न आसता आनी हेच्या खातीर आमी सिस्टम कशें जाग्यार घालपाचें म्हणून हांव स्वता आयिल्लो. आमचे डीन आनी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस मिस्टर मलीक आमचे एअरपोर्टचे इन्चार्ज तेंचे कडेन बसून फाल्यां परत मिटींग जातली आनी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर कशें जाग्यार घालपाचें म्हणजे गोंयांत जो भितर सरता ताका सारको टेस्ट करून भितर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. We are trying to see how to organize another 15 to 20 doctors. So on 5 doctor shift we'll have continuously. So and also location has to be identified where they'll be tested so that in those forms, what type of form and what those issues will be taken in. But domestic passengers have to be checked in case they have a temperature and other thing. They will take them to the isolation facility. कोरोनाची लागण जाल्ल्या दुबावित प्रवाशांक हाडपा खातीर विमानतळाचेर कदंबाची बसय दवरल्या. दुबयच्यान आयिल्ल्या एका प्रवाशाक उपचारा खातीर मडगांवच्या क्वॉरंटायन केंद्रात भरती केला. भलायकी खात्यान गोंयांत सांपडिल्ल्या दुबावित कोरोना पिडेस्तांची वळेरी जाहीर केल्या. 95 दुबावित कोरोना पिडेस्तांचेर घरातच उपचार चालू आसा जाल्यार 30 जाणांचेर ESIC हॉस्पिटल आणि मडगांवच्या TB हॉस्पिटलात उपचार चलतात. एकल्याक हॉस्पिटलाच्या आयसोलेशन केंद्रात दवरला. तशेंच दाबोळे विमानतळाचेर देविल्ल्या 214 प्रवाशांची आतामेरेन तपासणी केल्या. सप्तकी बाजार आणि शॉपिंग मॉल बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तशेंच कोचिंग क्लासय रद्द केल्यात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आदलो मंत्री आणि युगोडेपाचो फुडारी मिकी पाशकोन क्वॉरंटायन सेंटरात तपासणे खातीर वचपाक न्हयकार दिला. कोरोना व्हायरसाचो पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येयल्ले बायले बरोबर तेणें प्रवास केल्लो. म्हजे भितर कोरोना व्हायरसाची लक्षणां ना, हांवें बेठीच कित्याक तपासणी करून घेवची अशें तो विचारता. आपणे 2022 काँग्रेसची सरकार घडोवपाची घोषणा केल्ली देखून आपल्या विरोधात ही राजकीय खेळी खेळण्याचें तो सांगता. राष्ट्रवादी आणि विरोधकांनी हें बंद करचें मिकी मागता. पळयात. मडगांवां मिकीची प्रेस कॉन्फरन्स जावपा आशिल्ली पूण हे पत्रकार परिशदेक मिडियान वचपाक न्हयकार दिल्या उपरांत मिकीन हो व्हिडिओ प्रसारीत केलो. परिशद सोंपल्या उपरांत पत्रकार परिशदेचे सुवाते कडल्यान ताका व्हरपा खातीर पुलीस, दोतोर आनी एम्ब्युलन्सीची तरतूद केल्ली. त्या उपरांत त्याच्या घरा एक टीम धाडली. पळयात मिकीचें म्हणणें. आयज म्हाका सांगो दिसता हांव येयल्यार गोंयां आयज 10 दीस कंप्लीट जाले. 11 दीस चलत आयज आनी म्हाका कसलेच सिमटम मेळनाय आनी म्हाका मेडिकल चॅक करी वो म्हाका घरा कडेन 14 डेज पासून क्वॉरंटायन तुज्या घरांत तूं भायर सरपा जाय म्हाका एअरपोर्टार कोणें सांगू ना. हांवें तांकां सांगिल्लें म्हाका फ्लायट नंबर दियाय, पॅसेंजर नांव दियाय. कित्याक हांवें मागीर चोयलें एक व्हिडिओ व्हायरल जाता हेल्थ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो पयली केस म्हूण गोंयां पॉझिटीव मेळ्ळी म्हूण कोरोना व्हायरस. आतां 4 वरांचेर हांवें फोन मारले पाटी हेल्थ मिनिस्टरान मुगे फोन काडना. 4:30 वरांचेर हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता टीम ऑफ डॉक्टर
रीच टू एक्स मिनिस्टर आनी पॉलिटिशियन हावज म्हूण हांवें अजून टेस्ट केलो ना. डॉक्टराक विचारी जाल्यार डॉक्टर म्हणटा तुका तर कसलेच सिमटम्स ना, टेस्ट करपाक गरज ना. जाल्यार म्हाका आयज सांगाय म्हाका हुंयच्यान हे सिमटम्स मेळ्ळे, म्हाका हुंयच्यान कोरोना वायरस मेळ्ळो. पयलोच तो व्हिडिओ वायरल कोत्ताय, सोशल मिडियाचेर आउट कोत्ताय. जाल्यार म्हाका सांगा हांव व्हेरी हेल्दी आहा, हांव मिटींग करता. म्हाका स्वता येयले त्या दिसांसून हांवें स्टेटमेंट केलो म्हगे सपोर्ट फूल सपोर्ट आहा म्हूण ह्या काँग्रेस सरकाराक. आनी येते 2022 पासून हांवें म्हणलां बाबा हो सरकार हांव कोण दितो म्हूण मिकी पाशेकर आनी हरेच हांव मुगे उतर पाठवलो. आज हांव 4 मतदारसंघां भोंवता, बेनावली, कोलवा, नुवें आनी ग्राया ही 4 सिटां वांटा. आनी 4 सिटींतली आमगेली. हांवें मिटींग दवरलें, लोटले सगळे हॉपर हाड लोटले मिटींग दवर म्हूण 2 जीप येवन उबे आहाय थिंगा. पूण ओपोजिशन आहाय ते गेले मिटींग चलताय. आयज म्हाजोर्दा ओपन एअर आहा, नापोलियन ओपन एअर, थिंगा एनसीपी मिटींग चलता. वाडीर बेनावली एनसीपी मिटींग चलता. आमी वार्का ओर्ली बॉर्डर पिंटो बारा ऑपोजीट मिटींग दवरलेली. पुलिसेन हाडयताय, कलेक्टरान ऑर्डर काड म्हणटाय. थिंग मायक ना, धाकले मायक मिनिमायज डिसिबल सावंड तेचो कांय कोणाक त्रास नाही. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री ह्या नात्यान बिरेस्तारा 1 वर्स पुराय केले आणि ह्या वर्षभरात भलायकी, उद्देग, प्रकल्प, विविध स्किमी, महामार्ग, शैक्षणिक मळ, कायदो आणि सुव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा सगळ्याच मळांचेर सरकारान निर्शिवणी केल्या अशें म्हणत विरोधी पक्षांनी ताका धारीर धरलो. जाल्यार काय तेंपा आदी सरकारात वांटेकार असलेल्या सुदीन ढवळीकरान भाजपा सरकाराची कुंडलीच मांडल्या. जाल्यार आप आणि काँग्रेसीनय ताका उजरावन काडला. पळयात. बजेटांत प्रसिद्ध केल्लें की आमी विविध स्किमी तयार करतले आनी मुखार दितले. नो न्यू स्किम्स हॅव कम अप. ज्यो स्किमी चालू आसा त्यो लाडली लक्ष्मी जवळ जवळ 2000 एप्लिकेशनां गेली 2 वर्सां पेंडींग आसा. न्यू एप्लिकेशनां येता ती आपल्या जाय तीच मुखार वता. जी गृहाधार स्कीम आसा तिका प्रॉपर पेमेंट्स ना. आज म्हाका हे जे लिडर आसा भारतीय जनता पक्षाचे तांचे कडच्यान आन्सर जाय. हो साखर कारखाना तुमी मगो पक्षान चालू केला म्हणून बंद करता काय कितें? कोरोना व्हायरस गव्हर्मेंट हॅज नॉट टेकन स्ट्रिक्ट मेजर्स अशें म्हाका दिसता. गव्हर्मेंट सांगता सगळें बंद करा, पूण गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान प्रचार सभा चालू आसा. गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे गव्हर्मेंटान मंत्री आसा ते प्रचार करता. मागीर दुसऱ्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी किंवा बाकीच्यांनी प्रचार केला जाल्यार कितें जाता? हे 1 वर्साचे सरकाराची कुंडली. म्हणजे म्हादयचो सेल डीड करपाचो एक इतिहासीक निर्णय, एक इतिहासां उरपा सारकी गजाल डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्याक, म्हणजे आमची म्हादयचो सौदो. गोंयच्या इतिहासांत राज्याचे लायबिलिटीज केन्नाच जावना तितल्यो 22,000 कोटीच्यो लायबिलिटीज ह्या सरकारान केल्ली आसात. प्रत्येकाच्या तकलेर 1.5 लाखाचो लोन ह्या सरकारान दवरलेलो आसा. त्याच बरोबर तांणी नवीन आनीक रिकॉर्ड केलो, तो म्हणजे 2600 कोटी ह्या वर्साच्या वेळार ताणें लोन काडलो. म्हणजे टोटल बॉन्ड्स जी विकली 2600. आनी त्याच बरोबर एक नवीन आनीक विक्रम केलो ताणें फायनान्साच्या हेजेर. 1 म्हयन्याक 681 कोटीचो लोन 1 म्हयन्याक. दिस इज अ इयर ऑफ डिझास्टर. म्हणजे गोंयचें निसंतान करपाचें हें वर्स. आनी निसंतान करता आसतना आमच्या आर्थीक वेवस्थेचें निसंतान केलें, राज्याच्या फायनान्साचें निसंतान केलें, जो वेवसाय चलता इकॉनॉमी तेचें निसंतान केलें. सो ओवरऑल आमी जर हें पळयता आसतना काँग्रेस पक्ष हें द इयर ऑफ डिझास्टर, द इयर ऑफ फेलियर, इयर ऑफ बिट्रेयल,
आनीक इयर ऑफ लायज. ही आजकाल जगपाची सिम्बॉल्स हांगा तुमचो गव्हर्मेंट होक्स हे तुम्ही काल दाखवून दिले की तुम्ही एक होक्स कॉल म्हटले आणि तुम्ही सगळ्या लोकांक सांगल्या की जगभर सांगले फर्स्ट केस ऑफ कोरोना व्हायरस हॅज बीन डिटेक्टेड इन गोवा. मिनिट्स लेटर तुम्ही फाटी घेतले. तुमचं सरकार कसं चलता दिस इज व्हेरी मच क्लॅरिफाईड बाय दिस वन होक्स कॉल. रामकृष्ण जल्मीच्या सत उलोवपांतल्यान कोणाच्यो धर्मीक भावना दुखावल्यो आसतीत जाल्यार गाकुवेद माफी मागता. पूण परशुरामान बाण मारून गोंय निर्माण केल्ल्याचें गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सिद्ध करचें गाकुवेदान दोतोर प्रमोद सावंताक आव्हान दिलां. मुख्यमंत्री आसूनय अशी उतरां काडली म्हण गाकुवेदान तेचो निशेधय केला. गाकुवेदचो फुडारी आनी पर्यावरण चळवळींतलो वावुरपी रामकृष्ण जल्मीन बाणावले CAA विरोधात जाल्ले सभेत गोंय निर्मितीच्या संदर्भात परशुरामाचेर भाश्य केल्लें. परशुरामान गोंय बाण मारून निर्माण करूंक ना, हांगाच्या आदिवासींनी भोव कश्टान गोंय वसयलां अशें म्हटलेलें. उपरांत हिंदू युवा सेनेन जल्मीच्या विरोधात पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्ली. इतलेंच न्हू तर एके सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानय अशा लोकांक धांवडान घालपाक जाय अशें म्हटलेलें. गाकुवेदान पत्रकार परिशद घेवन रामकृष्ण जल्मीन उलयल्ल्या विचारांक मानेस्तांच्या पुस्तकांचो संदर्भ दिलो. पळयात. जे गोंय शांत निर्माण जालें ते हांगसरल्या स्थानीक लोक आशिल्ले, आदिवासी लोक आशिल्ले, तांच्यांनी आपल्या रक्ताचे उदक करून ह्या किनाऱ्याचेर बांद घालून हें गोंय शेतां केलीं, भाटां केलीं आनी दोंगर आनी ह्यो वेळो ज्यो आसा फिशरमॅन जे आसात त्यो पिकयल्यो. ताका लागून हें गोंय बरें आनी सुंदर आनी ह्या गोंयांत कोणूय भीक मागपी किंवा उपाशी असो दिसना. अनेक वेळा सांगलें वतात की हें गोंय जें आसात परशुरामान बाण मारलो आनी हें गोंय जालें म्हणून. बाबांनो, ह्या परशुरामान बी बाण बी कांय मारूना. ताका सांगपाची गरज आसा. ऑलरेडी अरेस्ट जालो, सुटचो ना. ऑलरेडी अरेस्टेड. आतां ताका धरला. ही परशुराम निर्मीत भूमी आसा आनी आमी परशुरामाक देवूच मानता. खरें म्हणजे गांवांतल्यान धांवून घालचें पडटलें आतां लोकांक. त्यांनी तो जे उलयलें ते गुलामगिरी हो एक बूक आसा, ताका इंग्लिशीन स्लेवरी म्हणटा. बाय महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी हो बूक बरयल्लो आसा. तशें अवतारी परशुराम बाय अरुण जयराम परब आनी एक बूक बरयल्लो आसा. तशें बच्चूबाईची वाडी एक पोयम आसा, विष्णू सुर्या वाघ हांणी बरयल्लें आसा. अशे कितलेशे बुकांचे रेफरन्स जे तो उलयले ते मेळटा. आमचो CM उलयता तेजे 2 मार्चाक तो खंयचे तरी एक मिटिंगे आसलो, जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या मिटिंगे तो एड्रेस करतालो. थंय तो उलयता की परशुरामान बाण मारून ही भूमी तयार केला आनी रामकृष्णा सारक्या मनशाक गोंया भायर घालचो. हांव म्हणटा की चीफ मिनिस्टर हो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट, एक जबाबदारीचो पोस्ट आनी हे प्रत्येक धर्माचे प्रत्येक कास्टाचे लोकांचे तुमी तो रिप्रेझेंट करता. ताका असले स्टेटमेंट करपाक सोबना, असले हेट स्पिचीस CMाक दिवपाक सोबना. गाकुवेद फेडरेशन ताच्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता आनी ताका चॅलेंज करता की ही शूड प्रूव सायंटिफिकली वेदर गोवा कॅन बी क्रिएटेड बाय स्ट्रायकींग एरो. तेजो अरेस्ट करतना कसलोच प्रोसिजर लिगल प्रोसिजर फॉलो केलो ना. जशी हिंदू युवा सेना ह्या संस्थेन तेजे अगेन्स्ट कंप्लेन दिली, 2 वरां भितर ताका अरेस्ट केलो. ताका अरेस्ट वॉरंट काडूं ना, नाय तेजी इन्क्वायरी करूं ना. जणू काय त्यांनी एक मोठो गुन्हो केला अशें ताका ट्रीट केला. आनी उलट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट सस्पेन्शन ऑर्डर स्कुलाक धाडटा आनी स्कूल ताका सस्पेंड करता. खरें म्हणल्यार उलटी जावपाक जाय आसलें. स्कुलाक डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक बरोवपाक जाय आसलें जर ताका सस्पेंड करपाक जाय जाल्यार, आनी स्कुला कडेन परमिशन घेवन ते हांव फुडलो प्रोसिजर करपाक आसलो. हें कांयच करूं ना. दॅट्स वाय वी कॉल दिस सस्पेन्शन टोटली नल एंड वॉयड आनी तातूंत कांय तथ्य ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. कोरोना व्हायरसान सध्या खवदळ घातला.
तो पात्राचो न्हू देखून सरकारय गरजेची पावलां उबारपाक लागला. कुडचडच्या मार्केटात उण्या दर्जाचे मास्क दिवपाक लागल्यात. मेट्रोलॉजी विभागान धाड घालून बेरेस्तारा हे उण्या दर्जाचे मास्क जप्त केल्यात. अशे तरेन हलके प्रतीचे मास्क विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें कुडचडे पालिका महापौर उदय मडकयकारान सांगला. सगळे पसरकार आनी विक्रेत्यांनी कोरोनाचे फाटभुंयेर गरजेची जतनाय घेवपाचो उलो कुडचडच्या महापौरान मारला. उक्ते सुवातेर थुंकपाकय मनाय केल्या. कोणय भौशीक सुवातेर थुंकतना सापडलो जाल्यार ताका अटक जातली. तशेंच विक्रेते वा दुकानदार उक्ते सुवातेर थुंकतना दिसून आयले जाल्यार तांची दुकानां सील करतले अशें तो म्हणटा. पळयात. पॅनिक जावपाची गरज ना. सगळे जर तिने सांगला तशें जर समजून रावत प्रत्येकान जर आपापली जर काळजी घेत जाल्यार हो व्हायरस स्प्रेड जावचो ना. हांव मागता सगळ्या व्यापाऱ्या कडेन जे हांगासर मार्केट आमी आतां 2 दीस जाले हांगा सॅनिटायज करता. आमी डेटॉल घालून सिनर घालून सगळी पुसता. मेन हांगा प्रॉब्लेम आसा थुंकता ते. हांगा आमी पळयला की भायले लोक 10% थुंकता. पूण हांगा जी शॉपकीपर आसा शॉपाचे जे कामगार आसा तेच लोक थुंकता. हांवें आयच्यान आमची टीम आसतली हांगासर विदावट ड्रेस पळोवपाक आनी हांव पयलींच तुमकां रिक्वेस्ट करता की हांगा तुमी थुंकू नाका. थुंकपाचें बंद करा आनी थुंकलेले कोण सापडत जाल्यार तुमकां पुलिशेन सामकें धरून दितले आनी जे कोण शॉप आसतले ते डायरेक्ट सील मारतले. हे आयच्यान थुंकपाचें हांगा बंद जावंक जाय आनी हे जर जायना कोण आमी ऑलरेडी टीम दवरल्या. सिव्हील ड्रेसार आमची स्टाफ आसा ते न्यू स्टाफ आसा ते तुमी कोण वळखुपाचे ना तेन्ना तुमी रिस्क घेवं नाका थुंकपाची. तुमी डायरेक्ट भितर पडटले. आमी पुलिशेक ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा. आमचो जर कॉल येता तुमी इमिडिएटली पुलीस हाडपाक ताका भितर उडोवपाचें म्हणून. दुसरे वाटेन कुडचड्या दुकानांनी आनी फार्मसींतल्यान हलक्या दर्जाची मास्कां विकताले. लिगल मेट्रोलॉजी विभागान ही मास्कां ताब्यात घेतल्यात. हँड सॅनिटायझर हाका लागून खूब मार्केटात पॅनीक जाल्लें आसा. हे जे आतां तेचे एडवांटेज घेवन लोक कितें माल विकतात बाजारांत. हाचेर मॅन्युफॅक्चरींग डेटूच ना केन्ना केन्ना. दीस प्रॉडक्ट हॅज बीन मॅन्युफॅक्चर समवेअर इन कलकत्ता. वी डोंट हॅव एनी इनवॉयस ऑफ दिस ऑल्सो. सो असले प्रॉडक्ट घेताना मातशी सावधानी बाळगूंक जाय कस्टमरांक. मजगती मडगांव बाजारांतले विक्रेते आनी दुकानदारांक मास्कांचे वितरण केलें. सुमार 200 मास्कां वाटली. पळयात. आमी एक लोकांक अशी जागृती केल्या म्हणजे लोकांनी आमी मास्क कशें दिल्या सादे दिल्या पूण लोकांक तोंडां बांदून खोकता कोण तेजेर चड जाता खंय तें. एक तुजे थुकी पडली जमनीर ते कोणा लागली आनी तेजें वारें सगळ्यांक लागता म्हणून तें आमी एक बेगीन हें करचें. आनी लोकांनी अशें म्हणजे आपूण स्वताचें आपणें कुयदाद आपूण करची. त्या मडगांव मार्केट आसा तितून सगळे लोक येता भायले आनी खंयचे तांकां लागून एक आमी आमची पयलीं तोंडां बांदून आमी लोकां पयलीं बरेपण दाखोवपाचें. हेका लागून आमी एक हें तें मास्क वाटपाचें. 200 सुमार मास्क जाले. फाल्यां थोडे कमी पडले आनी वाडटले आमी. आमचे खबराकार सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कोरोनाचो धोको लक्षात घेऊन पेंटेर कंपनीच्या कामगारांनी आपले धरणे आंदोलन फाटी घेतला. पेंटेर कंपनीन कामावेल्यान काढून उडयल्ल्या कामगारांच्या मागण्या खातीर गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान बिरेस्तारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन करपाचे ठरयल्ले. पूण सुरक्षेच्या कारणाक लागून तेंचे नेते फाटी घेतले. कोरोना विषाणू गोंयांत पातळचो न्ही हे खातीर सरकारान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. भौशीक सुवातींचेर लोकांनी एकठांय येवचें न्ही अशें आव्हानूय केलां. हे फाटभुंयेर पेंटेर कामगारांनी तांचें आंदोलन फाटीं घेतलां अशें कामगार नेतो अजित सिंग राणेन सांगलें. कोरोनाच्या संदर्भात 31 मार्च पर्यंत सरकारान जे आसा कितें जे मॉब जे कितें एक्टिविटीज आसा पळय त्यो बंद करच्यो म्हणून एडवायजरी ह्यो केल्ली आसा म्हणजे काडलेली आसा. त्या एडवायजरीचो तो एक म्हणजे डायरेक्ट फटको जो आसा आयज खरें म्हणजे आमी पयर टीबी कुन्ना हॉलान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली पत्रकार परिशदेन सांगलें की पणजेन आयज आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतले म्हणून पेंटर एम्प्लॉईज वर्कर्स जे आसा पळय तेंच्या मार्फत. पण तो जे SDM जे आसा नॉर्थ गोवाचे तेंच्यांनी स्पेसिफीक ऑर्डर आमकां दिल्लेली आसा की डोंट गेट इन टू इट. म्हणजे तुमी अशा पद्दतीचे जे मॉब जे आसा पळय एक्टिविटीज घेवं नाका. गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस ऑन इट. ताका लागून आमचे जे आजचे जे डेमॉन्स्ट्रेशनाचो कार्यक्रम जो आसा पळय तो आमकां रद्द करचो पडलेलो आसा. आतां आमचो म्हत्वाचो जो प्रश्न आसा आयचो जो प्रश्नाक लागून आज आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें आसलें ते पेंटरच्या संदर्भान ही कंपनी मॅनेजमेंट जे आसा आतां पर्यंत फाटल्या एक 2 वर्सांक तेंच्यांनी 2 वेळा कोर्टान गेल्लेले आसा. विशय जो आसा तो लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉचो विशय आसा. लेबर कोर्ट किंवा लेबर कमिशनर किंवा इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनल जो आसा पळय where this issue should have been debated.
थंय जो आसा पळय तो औद्योगिक लवाद उत्पन्न करून थंय बरो दोन्ही मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट आणि युनियनचे प्रतिनिधी बसून ताका हे प्रश्न खरे म्हणजे अमिकेबली एक रिझॉल्व करपाक जाय आसले, पण ते न करता कंपनी मॅनेजमेंटान ह्या वर्कर्सांकूच भायर काडलेले आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आणि याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.